हाय फ्रेंड्स, येवकार तुमकां आमगे चॅनलाची गोवन फ्रेंड्स वॉरेवर सदांचे भाशेन तुमकां सगळ्यांक काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा. म्हगे चॅनलाचेर येयले म्हणून तुमकां सदांचे भाशेन तुमकां येवकार म्हगे चॅनलाचेर. चड उलोवपाक टायम ना आनी आतां टायम न्हू, आतांच्या संवसारान आमकां टायम मेळना. टायम मेळना म्हळ्यार कितें जाणटो, आतां लोक जायत कामां बिजी आसता. तुमकां न्ही युट्यूबाचेर कोण येवपा आहा चोवपाकू. तर हो व्हिडिओ तुमी चोयतली म्हणून आशेन रावता आनी हो व्हिडिओ स्टार्ट करचे पयलीं कोणें पासून आजून पासून म्हगे चॅनल सबस्क्रायब केन्ना जाल्यार आतां करया हिंगा आनी बेल आहा ती ठन करया. ब्लॉगर आहलो जाणटो, आजचो ब्लॉगर काडपा नासलो हांव, पूण आयज स्पेशली असो व्हिडिओ काडून दिता आनी आमचे गोंयकार भाव भयण्यांक एक ल्हानशी मॅसेज दिवपाक सोदिता. आनी ती मॅसेज म्हळ्यार जाणटो, आमचे मदें फ्रेंडशीप. फ्रेंडशीप आमची जायत भाशेन आसता न्हू, आनी ती फ्रेंडशीप मुखार व्हरपा आमी जायत ट्राय कोताय. आनी ती ट्राय करता आसतना जायत आडकूय येताय आनी जायती प्रॉब्लेम येताय आनी ती प्रॉब्लेमां सॉल्व करपाक आमचे कडेन टायम आसना. सारकें न्हू. आनी ती प्रॉब्लेम टायम आसना म्हळ्यार आमचे मदें कितें वायट आसता आनी तेंचे मदें कितें वायट आसता तें एका ना तुगे व्हिडिओ चोवपा बेगीन उलय मिसगायड जाता आनी तेदो न्हू आमची फ्रेंडशीप मोळो शेकोता. सो आमी फ्रेंड्सां न्हू सदां ट्रस्ट करूं जाय आनी तो ट्रस्ट न्हू सदां काळजां करूं जाय. मोती सो करूं जाय. मोती न्हू तुगे मोत चेंज जाता पूण काळजां केलो केन्ना चेंज जायना. सदां एकवटां रावाय आनी मोगान भोंवाय. सेकेंड पॉयंट आहा तो म्हणटा आमचे गोंयकार भाव जायते बोटीचेर काम कोताय आनी कुयट काम कोताय आनी अमेरिका काम कोताय. आनी अमेरिका काम कोतायचे प्रॉब्लेम म्हळ्यार जाणटो, आतांचे डिपोर्ट कोताय जाय जाणां धाडटाय गोंयां धाडटाय. तांकां बोटीचेर बोरे भाशेन काम आसता आनी तेंगे फॅमिली ते बोरे भाशेन चोयताय आनी तांकां पयशांची आशा दाखयताय. पयशा आशा कोण दाखयताय? हेचो हे मनीस. ते सांगताय तुमकां आपूण हें काम दितलो तें काम दितलो तूं यो रे. आरे थिंग पयस जायत मेळटाय आनी आमगे बोटीचे भाव आहाय ते म्हणटाय आवय थिंग पयस चोड मेळटोलें आपूण थिंग वयतो म्हूण. आनी तीच मिस्टेक कोताय आनी आमगे गोंयकार भाव थिंग वयताय अमेरिका. आनी अमेरिका गेलो म्हूण कांय ना, सगळ्यांगेलें एक सपन आसता. म्हगेलें बी सपन आहा. म्हजें सपन आहा पूण हांव कितें करूं? ह्या संवसाराक कोणा सांगूं? तुमकां सांगोता यूट्यूब फॅमिली. उलयता बेगीन उलय. हें सपन आमकां पुरी करपा जाय जाल्यार न्हू आमी लिगल विजा घेवन अमेरिका कामां वचूं जाय. आमी चोरयां हिंगसोन बोटीचेर काम केलें थिंगसोन उडी मारली तुमकां दिसोता तें लिगल जाता म्हणून? आमी दिसोता आमी तें लिगल जातोलें, थोडे पयशे जोडटोले आनी आमी ग्रीन कार्ड घेतोले आनी आमी थिंग संवसार आमगे फॅमिली वता म्हूण. पूण फ्रेंड्स आमी गोंयकार दयाळ काळजाचे आनी आमी ट्राय कोताय आमगे फॅमिली थिंग व्हरों आनी आमगे संवसार करूं. पूण कांय कारणां लागोन तेंगे रूल्स चेंज जाताय आनी ते सांगताय हालसोन सोगले इमिग्रंट आहाय ते इलिगल आहाय तेंकां सोगले गोंयां धाडटाय ओ इंडिया धाडटाय. तेदो कितू काळजां दूख जातालीं न्हू. आनी ती दूख जाल्या आनी ती जाय जाण जाल्या. हांव म्हणटा हांव होकाण कोता म्हूण होकाण कोना कित्याक म्हाकाय दूख जाल्या. कित्याक जाणटो हे जायत आमगे इंडियन आमगे भाव भयण्यांक सोगल्यांक घात धाडल्या आनी तेंगे फॅमिली जायती व्हिडिओ चोयाय. तुमी ती कितू कास्तिगान गेल्याय तिचो व्हिडिओ चोयाय पयलो.
कि मैक्सिको से अमेरिका इलीगली कैसे लोग क्रॉस करते हैं। आप लोगों ने डोंकी प्रोसेस सुना होगा। तो ये जो मेरे पीछे वॉल देख रहे हो, ये है अमेरिका की वॉल, उसके पीछे है। फिर उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। यहाँ से उन्हें एक छोटी सी जो रिवर है ना, ये क्रॉस करनी पड़ती है, और फिर ये जाली है। फिर उसके बाद बड़ी वॉल ये जब करनी पड़ती है। अगर क्रॉस कर भी ली, मान लो डंकी रूट मार मूर के, पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे समुद्र के अंदर से भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भाई मर जाते हैं समुद्र के अंदर। तो ये डोंकी रूट है, इलीगल जो लोग जाते हैं ना, उसकी वजह से इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। तुम જોઈ લો वीडियो। सो फ्रेंड, हम डोंकी को नाम जाय जाना अमेरिका गेले आनी ती अमेरिका वचून जाय सेटल जालें आपणे भुरग्यां, आपणे फ्युचरचो पाय इंडिया आमगे जायना, आमकां गव्हर्मेंट आमकां हेल्प कोना, म्हाका कोना, तुका कोना। सो थोड्यांक कोता पूण थोड्यांक कोना, आनी तेच पयशे तरी तुमी सेवींग कोन्न आपणागे फॅमिली आनी आपणे बिजनस केलो जाल्यार आयज संवसारान कितू बरें जातालें आमगे गोंयांत। पूण आमी तें करूंक शकना, कित्याक आमी म्हणटाय थोडे पयशे त्या एजंटाक दिले आनी एजंट आमी धाडटलो, आनी आतां तुमी धाडले आनी तुमी तें काम केलें, 2 म्हयने काम केलें आनी तुमगे सगळे पयशे गेले, कितू वायट दिसता न्हू। तुमी ते गोश्ट कोण लोकांक रीण काण कोणगे भांगार कोण ते पयशे दी तुमी तेका भायर धाडलो आनी शेवटा तो घार येयलो, कितू दूख लागता न्हू। म्हाकाय दूख लागता, कित्याक जाणा तूं, हांव स्वता विडियो काडपा मनीस, आनी तूं म्हणटली हांव म्हाका वायरल जावपा लागा विडियो काडगे म्हणून, म्हाका वायरल जावपा नाका। म्हणजे विडियोचे पासून 2-3 व्यूज येयल्या पासून कांय पळोवपा ना, आनी म्हाका व्यूज मेळना जाल्या पासून कोता येता, पूण हांव डेली ब्लॉग काडटलो। आनी डेली ब्लॉग काडटो म्हळ्यार जाण तूं, फालसून हांव बिजी आहा, 3-4 दीस बिजी आहा, पूण ब्लॉग काडपा ना। पूण हांव तुमकां काळजां सांग वता, हो विडियो फकत तुमकां लागून काडा, म्हाका गरज ना, म्हाका केसो टायम आहा, म्हाका कितें लाख मेळपा हे यूट्यूब चॅनलाचेर मेळपा न्हय, पूण फकत तुमी यूट्यूब फॅमिली म्हगे मोगा काळजाची, मोगा भाव भयणी, तेका लागून विडियो काडा। संवसारांत आसता न्हू आमी न्हू, सदां दुसऱ्यांक बरें केलें जाल्यार आमकां सदां बरें मेळटा न्हू, आनी कोणाक वायट केलें जाल्यार वायटूय मेळटा। आनी आमी म्हणटाय आमगे विडियोचे व्यूज मेळनाय, म्हगे फ्रेंड सदां म्हाका तेगे धाकटें फॅमिली यूट्यूब चॅनल आहा, आनी ते यूट्यूब चॅनल ते सदां शेअर कोत म्हाका, आनी म्हाका तेगे व्यूज मेळनाय, म्हाका व्यूज मेळना जाल्यार जाता, पूण दुसऱ्यांक व्यूज दियाय तुमी। कित्याक जाणा तूं फ्रेंड्स, कोणूय एकटो यूट्यूब चॅनल ओपन कोता न्हू, तेका सदां तूं वयर काडय, म्हाका कळना जाल्यार कोता येता, कित्याक म्हगे ऑलरेडी व्यूज जाले, म्हगे सबस्क्रायबर जाले, कळ्ळें तुमकां। सो हांव फ्रेंड न्हू, हांव गोंयकार न्हू, सदां चिंत्ताय आरे तेगेले ब्लॉग चोयतले, तेगे चोवपा कित्याक तेगे तो एकटो उलयता, आतां आपणा गेलें व्हडपण सांगता, म्हाका व्हडपण सांगून केसो फायदो। ह्या संवसारांत आसतो न्हू, आमी सगळें एक भाशेन चोवपा जाय, सारकें न्हू। कांय कारणा लागून विडियो न्हू वायरल जावपा शकनाय, आनी ते विडियो वायरल आमी करपा शकताय, आमगे गोंयकार भाव भयण्यांचो चड उलोवपा जालें न्हू, थोडी कॉमेडी करुया, आनी ती कॉमेडी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक करे, शेअर करे, कमेंट्स करे। लास्ट एंड ऑफ द मोमेंट, काल हांव गेलो न्हू मारिजुवाची घरा, हांव केस सांगो तुमकां, म्हाका थिंगा भांगराच्यो बिस्किट्यो मेळ्ळ्यो, शेट त्यो पळोवन म्हजें काळीज दोड्डोलें। एक टायमा म्हाका दिसलें त्यो भांगराच्यो बिस्किट्यो हांव विकून व्हडलो मनीस जातलो, पूण कित्याक लागता ते 4 दिसांच्यो आमकां खबर ना आमी केन्ना मरत ते। फ्रेंड्स, आमी सदां भांगराची वस्तूची आशा करता, आमकां खबर ना केन्ना मरता ती, सारकें ना। आनी हांव सदां सांगता, तुमी सदां बरे भाशेन भोंवाय, बरे भाशेन मोगान चलाय, आनी आमगे यूट्यूब फॅमिली हांव सदां सांगता, तुमी दुसऱ्या पासून मागाय आनी तें तुमकां दोबरानच मेळटलें। सो फ्रेंड्स, हिंगासर उलोवप घालपा वता, आनी म्हाका टायम आहा चोपणी कामां वचूंक जाय, आनी हांव कामां गेले जाल्यार पासून उलोवप घालपाक ट्राय करता,
आनी तो व्लॉग चोयतली म्हूण अशें रावता आनी धाकटो म्हणजे हिंगा आज बुफी आहलो तो बुफी व्हिडिओ घातलो तुमचो आज कोणाक 1000 वर्स जाले हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी कोणाक बर्थडे आले हॅपी बर्थडे आनी कोणाक बर्थडे मारल्या गॉड ब्लेस आनी फ्रेंड्स आजकाल पासून जाय जाणांनी जाय प्रॉब्लेम आहे आनी ते प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व करून जाय आनी कोण एक मनशां सांगेल म्हाका आजकाल कोणाचेर विस्वास ना आनी तो विस्वास आमी दवरूंक जाय कित्याक जाणा आमकां न्हू दुसरो पावपा तुगे खास कोण पावपाना सो फ्रेंड्स आमी दुसऱ्याक सदां पयलीं पावंड्याचेर धरून आनी तेंच पासत आमी मागया कितलें वायट केलें जाल्यार बस तेंच पासून मागया आनी असो हांव ब्लॉग घालपाक वता आनी तुमी म्हाका सबस्क्रायब सदां दुसऱ्यांक सदां सपोर्ट कराय आनी आदार कराय आनी असो व्हिडिओ घालपाक वता देव बरें करूं नमस्कार.